शुक्रारा 7 तारखेक 10 वरांचेर दिल्लीत पक्ष मुख्यालयात भाजपाची महत्वाची बसका जावपाची आसा। या बसकेक भाजपाच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक आणि 240 खासदारांक आमंत्रण दिला। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि खासदार श्रीपाद नाईक बेरेस्तार राती दिल्ली वचपाक भायर सरले। मुख्यमंत्र्यांसयत नव्या खासदारांची शुक्रारा सकाळी दिल्लीत बसका जातली। या बसकेत भाजप संसदीय मंडळाच्या फुडाऱ्यांच्या पदार नरेंद्र मोदी हांची निवड जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सोपूतविधी 9 जूनाक जावपाची शक्यताय आसा। सोपूतविधीची तारीख मात अजूनय निश्चित जावंक ना। लोकसभा निवडणुकीचो धक्कादायक निकाल लागलेलो आसा आणि आता दिल्लीन सरकार कोण स्थापन करतलो ह्याची सगळ्यांक उत्सुकता आसा। आणि ह्याच फाटभुंयेर काल दिल्लीन NDAची बसका जाली। ह्या बसकेन NDAतले BJP वांगडाच इतर घटक पक्ष जे असले त्या घटक पक्षांची बैठक जाली। हेतून नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांचो आस्पाव आसलो। आणि ह्या सगळ्या जाल्ल्या बैठकीन अशे निर्णय जालो की नरेंद्र मोदी हेच NDAक लीड करतले आणि त्यांचो सरकार स्थापन करपाचो दावो जाल्लो आसा। आणि त्या खातीर वेगवेगळ्यो मिटिंग्स आता कालच्यान दिल्लीन सुरू जाल्ल्यो आसा। आयज सुद्धा JP नड्डा यांच्या घराकडे BJPच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मीटिंग आसा। त्याचबरोबर नितीश कुमार हांची मीटिंग त्यांच्या घराकडे चालू आसा। हे सगळे चाललेले असताना फाल्यां म्हणजे शुक्रारा सकाळी दिल्ली हांगासर एक महत्वाची मीटिंग सरकार स्थापन करपाच्या दृष्टिकोनांसून जावपाची आसा। आणि ह्या खातीर ज्या ज्या राज्यांनी BJPचे सरकार आसा त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांक आपोवणे धाडलेले आसा। म्हणून आयज सांचे गोयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आणि 6व्या फावटी निवडून येलेले खासदार श्रीपाद नाईक हे दोगूय वांगडाच आयज सांचे दिल्लीक रवाना जावपाचे आसा। आणि ते फाल्यां जावपी दिल्ली हांगासर जावपी बसकेन भाग घेतले आणि जो कितें निर्णय आसा मिटिंगेंतलो तो फाल्यां कळटलो। ही अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात गोमंतक TV।